रोहन बाब, बिफोर आय गो टू TTAG, तुम्ही कसे पळयता? कारण तुम्ही विरोध 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 म्हणटात. इफ यू कॅन टेल मी व्हेरी शॉर्ट मॅन 3 ते 4 मेजर पॉयंट्स वाय आर यू अगेन्स्ट द गायडलायन्स? या सर अशें जाला आतां म्हणल्यार फॉर लास्ट 10 years कितें जालें जाल्यार म्हणल्यार टॅक्सी बेसिकली ओपोज करता म्हणटा, कितें हाडलें ओपोज करता. बट देर आर वेरियस रिजन. आमी आतां चडशे तुवें पयला आसतना लोक म्हणटा इट इज नॉट फिजिबल. जेन्ना हांव म्हणटा नॉट फिजिबल, बेसिकली कशें आसता सर, एप बेस कशें काम करता, लायक अदर स्टेटीन काम करता. बेसिकली इट इज वर्किंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, नॉट इन रुरल पार्ट ऑफ इंडिया. आख्खे इंडियेक कॉन्सेप्ट ना तो. इट इज बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटी. बेसिकली एपाचो कॉन्सेप्ट कसो आसता, तूं एका जाग्यार पिकअप केलो, नेक्स्ट जाग्यार ड्रॉप केलो, थर्ड जाग्यार गेलो, ते तशें आसता. सो दे मूव इन अ सर्कल. बेसिकली तांकां सर्कीट आसता, सर्कल आसता, त्याच्या भितर ते मूव जाता आनी ते कीप ऑन मुवींग. आमची सिस्टम पयलीं अंडरस्टँड जावचें पडटा. आमची सिस्टमूच डिफरंट आसा. आमची एवरी हॉटेला भायर टॅक्सी स्टँड म्हण आसा. तशेंच तूं एअरपोर्टार वयशीत, रेल्वे स्टेशन वयशीत, बस स्टँड वयशीत, थंयसरूय गव्हर्मेंटान ऑथरायज केल्ली टॅक्सी स्टँडां म्हण आसा. आनी तांकां मोटर व्हेकल एक्टान प्रोविजन दिल्लें आसा, प्रोटेक्शन दिल्लें आसा की तेंच्या सर्कलाक कोण तांकां काय करूं शकना. लायक दे आर द ओनली देर आनी तेंच्या बिझनसान कोण इंटरफियर जावं शकना. आतां कॅब एग्रिगेटर आमकां फिजिबल ना ह्या कारणां खातीर. एक सेकंडली आमच्या कडेन तो टॅक्सीचो वॉल्यूम आसा, इट इज ऑलमोस्ट समवेअर अराउंड 15,000 to 20,000. एक एप बेस ऑपरेट जातलो आनी इट शूड वर्क, एक म्हणल्यार कम्फर्टेबली वर्कआउट जातलो जाल्यार आय थिंक दीस नंबर हॅज टू बी ब्रॉट डावन टू प्रॉब्ली 1/2 or 1/3 टॅक्सी, 3/4 टॅक्सी उडोवच्यो पडटल्यो. अदरवायज विथ दीस सायज ऑफ वॉल्यूम इट इज प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल. कित्याक म्हणटा तुम्ही? जशें कशें फिजिबल जावचें? लायक हांव रिप्रेझेंट जाता बार्देश. आय एम फ्रॉम कांदोलीम. बार्देश हांवें जो रिकॉर्ड घेतलेलो बार्देश ATD कडसून, तेंच्या कडेन समवेअर अराउंड 6 to 7,000 रजिस्टर्ड टॅक्सी आहा. अपार्ट फ्रॉम रेंट अ कार, रेंट अ बॅग, अदर मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट. तेंच्या कडेन एट प्रेझेंट 6 to 7,000. माय फिगर्स मायट बी अप अँड डावन, बट इट इज समवेअर अराउंड 6 to 7,000. बार्देश रिप्रेझेंट 7 constituencies. 7 constituencies as a major chunk cooperate जाता. It is in Kalangut and Bagator area, which is hardly 12 kilometers. तूं हॉटेला भायर वयशीत, एवरी हॉटेला भायर 25-30 गाडी अवेलेबल आसा. जेन्ना तुज्या कडेन इतलो वॉल्यूम एका जाग्यार विदीन अ स्ट्रेच ऑफ 12 to 15 kilometers अवेलेबल, हाव इट इज पॉसिबल टू बुक अ कॅब ऑन अ एप? तुज्या एका पॅसेंजरा फाटल्यान 25-30 गाडी अवेलेबल आसा. सो दॅट इज वन ऑफ द रिजन, बिगस्ट रिजन आमी म्हणटा फिजिबल ना ते. ओके.